हांव इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टीस कमिशन ऐश्वर्या सलगांवकर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वुमन्स विंग. शेनवार दिसा एक इन्सिडंट घडलो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर आणि ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना वरसून एक न्यूज व्हायरल जालो की 2 जाणांक सस्पेंड केले म्हणून. तितून एक HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल आणि एक ASI हेका सस्पेंड केले म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटांसून. सो एक्चुअल मुद्दो जो आसा तो मुद्दो थंयच उरलेलो आसा आणि ज्या ASIन ज्या मनशाक सपोर्ट केला म्हणजे जे विक्टीम आसा तांकां सपोर्ट केला, सपोर्ट करून सुद्दां म्हणजे प्रोटेक्ट केला एक्चुअल ते प्रोटेक्ट करून सुद्दां ताका थंयसर सस्पेंड केल्लो आसा. सो आमकां मातशी कंप्लेंट ड्राफ्ट करपाक टायम गेलो कित्याक इन्सिडंट घडलो, पुलीस थंयसर घेयना जाले, निग्लेक्शन जाले, ह्युमन रायट्स वायलेशन जाले. सो जेचेर अत्याचार जालो ताका घेवन पयलीं आमकां बांबोळे धांवचें पडलें, GMC आनी MLC रिपोर्ट लावचो पडलो. त्या प्रमाणे कंप्लेंट ड्राफ्ट करून भितून इनवडाक घालची पडली. सो त्या कारणाक लागून हांगासर मातशी डिले जाली आमकां कंप्लेंट घालपाक कित्याक पुलीस घेयना म्हणून. जेन्ना शेनवार दिसा फुडें 5 तारखेक 5 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसा सकाळ फुडें डायरेक्ट पुलीस वासू नायक त्याच्या घरा कडेन तेजो स्क्रॅप अड्डो आसा जो लिगल आसा, जो GST पे करता, गव्हर्मेंटाचे जे कितें ताका रिटर्न फायल करपाक सगळें पे करता तो, हे करून सुद्दां तेज्या घरा कडेन अननोइंगली सकाळ फुडें 7 सुमार पुलिसांनी तेज्या कामगाराक उखलून हाडलो 7 सुमार. आनी ते बीन कसले हे ना, तांकां इंटिमेशन लेटर ना जावं कितेंच ना. सो अंडर प्रिव्हेन्शन एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी उखल्लो जो पुलिसांक रायट आसा अशें प्रिव्हेन्शन एक्ट सांगता. जाल्यार जेन्ना ह्या वर्कराक तेज्या उखलून गेले तेन्ना ताका 10 सुमार कॉल आयले पुलीस स्टेशना वरसून की आपल्याक भितून हाडला आनी दवरला बसयला म्हणून, तूं यो म्हणून. सो एज अ ओनर ऑफ दॅट प्लेस ताका वयचो पडलो धांवून. ताणें वताना आनीक 2 आपल्या फ्रेंडांक घेवन गेलो आनी थंय गेल्या उपरांत ताणें विचारपूस केली की ताका कित्याक अरेस्ट केला. त्या टायमाचेर थंयसर सांगपाक असमर्थ जाले पुलीस की आमकां खबर ना ताका कित्याक हाडला ते. सो तो म्हणपाक लागलो आपल्याक PIक मेळपाक जाय, ज्युरिडिक्शन इनचार्ज ताका. सो ज्युरिडिक्शन इनचार्ज थंयसर नासल्या कारणाक लागून LPC जे आसा ताणें सांगलें की PI आतां ना, PI तुका दनपारां मेळटलो म्हणून. त्या प्रमाणे ते रावले थंयसर आनी जवळ जवळ 2:15 सुमार पुलीस जेन्ना PI जेन्ना आयलो तेन्ना PIक ते मेवळे भितरून PIक सगळें नरेट केलें की अशें अशें आमकां आसा. तो म्हणल्यार आपल्याक हितूनचे कांय इन्सिडंट खबर ना, जे कितें आसा ते तुमी फट्टे आसा ताका मेळा हेड कॉन्स्टेबल आनी तेजे कडेन कितें तें उल्यात म्हणून. जेन्ना हे भायर आयले आनी भायर आयल्या उपरांत विचारपूस केली फट्टे साहेबाचो हे दी म्हणून, नंबर दी म्हणून, कॉन्टॅक्ट नंबर ना कितें. तेंच्यांनी तितून जे कोण ऑन ड्युटी असले SHO तेंच्यांनी काडून ताका नंबर दिलो. नंबर दिल्या उपरांत ताणें ताका कॉल केलो फट्टेक. जाल्यार फट्टे सांगता आपूण तुका वळखाना आनी गाळयो सवपाक लागलो. बुरश्यो गाळयो सवल्या ती आमी सगळे फूल बरयल्ले आसा ड्राफ्टार. सो त्या प्रमाणे हेणें सांगलें साहेब तूं अशें म्हणनाका ना, तूं आपल्याक सांगपाक कोण रे, आपूण तुका वळखना. सो तोय मातसो कूल जालो कित्याक सांग, मनीस तर भितून बसयला आनी त्या मनशाक तो असो जर गाळयो घालता जाल्यार रावचो पडलो कित्याक आनी कोणा कडेन उलोवचें कितें करचें ताका कळना. सो तो थंयच रावल्या उपरांत जवळ जवळ 3:30 ते 3:45च्या दरम्यान त्यांचो जो हेड कॉन्स्टेबल फट्टे आसा तो आयलो थंयसर पुलीस स्टेशनार आनी येताना तो विदाउट युनिफॉर्म आसा, सो ऑफ ड्युटी आसा. जर तो ऑन ड्युटी असलो तो वर्दी घालतलो असलो. सो वर्दी न घालता ऑफ ड्युटी तो भितून आयलो. येताना ताणें व्हायट टी-शर्ट घातिल्ले आनी हाफ 3/4 पॅन्ट घातली. सो हे घालून ताका येयलो आनी विचारपाक लागलो की यो रे भितून कितें जालां तुजें काय म्हणून. तर ताणें सांगलें साहेब आपल्या हेका कित्याक हाडयला, तूं कोण आपल्याक विचारपी. सो बाकीचे जे कितें आसा पळय ते तेज्याच तोंडान तुमी आयका विक्टिमांक की थंयसर इन्सिडंट कितें घडलेलो तो सांग. म्हाका डायरेक्ट भितर आपयला, भितर आपयला, डायरेक्ट म्हाका मारपाक चालू केला. ते मारपाक चालू केला ह्या टायमान तेजे हातीन कडी आसलेले. ते कडीचे म्हाका हिंगा मारला. मागीर ते जुली साहेब थिंगा थिंगा हाडलेलो, ड्युटीन हाडलेलो जुली साहेब. तो म्हाका जुली साहेब म्हाका सेव करपाक तो येयल्लो कितें जालें म्हणून. मागीर तेकाय तो समीर पट्टा न्हू तो तेकाय मारला. मागीर तो जुली साहेब म्हाका सेव करून भायर दवरला, तूं भायर बस म्हणून. भायर बस म्हणून म्हाका दवरलो. तो मागीर तेकाय झगडी जाली. मागीर ते हिंगाचे आमी ते डायरेक्ट GMCक गेलो. तो जुली साहेब आसलेलो थिंगा ते GMCन ते कितें कितें ते प्रोसिजर करून तो गेलो. मागीर म्हाका तेका सांगलें कॉन्स्टेबलान कोण तो थिंगा आसलेले म्हाकाय GMC वचून तूं बस रे बस म्हणलें. तो आमचे म्हाजो फ्रेंड आसलेलो तो आमी डायरेक्ट GMC वचून तेका हे केलेले. ते एकूच रिक्वेस्ट करता तो आतां पळय तो जुली साहेब तेजे कांय मिस्टेक ना.
तो म्हाका सेव करपाक गेला तेका सस्पेंड कित्याक केला? तुका थंयसर कितें सांगलें तेणीन कित्याक लागून तुका आपयला म्हणून सांगलें ते पब्लिकेक सांग, ते प्रेसाक सांग. तुका थंयसर कित्याक लागून आपयलें न्हू तें मातशें सांग. कितें म्हणून सांगलें तुका थंयसर? तेका हप्ता दिवना, 8 म्हयन्याचो तेका हप्ता दिवना. माझे कडेन हप्ता घेतलो तो. दिवपाक म्हाका जावचें ना. म्हाका कडेन मागतलो हप्ता तो. कोण? समीर. हप्ता हेड दी म्हणून. कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल समीर. तो खातीर म्हाका तिका डायरेक्ट मारलो न्हू. तो हप्ता खातीर म्हाका मारलो तो. माझे लेबरन अनसेसन लेबरन सकाळी 7-8 दवरून मागीर 6 माझे लेबरन तिका सोडलेले आहा. सो ती म्हणल्यार हफ्तो घेतालो, तो एकटोच घेतालो का आनी कोणी स्टाफ घेतालो तुमचो? सॉरी, ती म्हणलो न्ही तो हफ्तो घेतालो म्हणून तुजे कडले, आनी कितलो तेंपालो हफ्तो घेतालो? माझे कडेन तो हप्ता 2000-3000 मागतलो म्हाका. ना कितलो टायम जालो घेतालो कितलो का तेंप म्हणटा? जालो कितले 5 वर्स जालो तो. आनी आनी तूं दितालो तेका? तू जालो ती केन्ना कंप्लेंट तो करूं खंय? आता कितें तो फ्रेशर करता, मारतालो. आता 2-3 टाइम व्हरून आमकां मारलेलो तो. तू म्हणटा की तू 5 वर्सां तू हफ्तो घेतालो कळ्ळें, तो वयर हेड कॉन्स्टेबल येलो. ती PI बी कंप्लेंट केन्नाच करूं नाका हफ्तो घेता म्हणून. PI आशिल्लो 5 वर्सां, ऑलमोस्ट 3 PI जाले आतां. मग तो पियाचे अंडर जाणू. जर कंप्लेंट जर दिली जाल्यार कंप्लेनीच्या आपल्या जर अगेन्स्ट जर गेलो जाल्यार तूं सांबाळून राव. तेका थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर सुद्दां आतां धमकी दिल्ली की जर तूं कंप्लेन घालपाक जर गेलो जाल्यार तुका जितो मारतलो म्हणून. इवन दो ASI जुलियो ताणें सुद्दां स्टेशन डायरी मारिल्ली आसा की आपल्याक सुद्दां जिते मारपाची धमकी दिल्ली आसा HC पटेल. आनी तशेंच ताणें म्हटलां खंय हांगासर आमी सगळे हिंदू आसा. सो जुलियो हो कॅथलीक असल्या कारणाक लागून ताणें हांगासर हिंदू आनी कॅथलीक दाखोवपाची तयारी केली कित्याक की ते पुलीस ज्युरिडिक्शन खंय हिंदूंचे. सो हांव PI विचारूंक सोदतां, तुमी जेन्ना खंयच्याय जर ऑफिसराक जर तुमच्या डिपार्टमेंटान सिलेक्ट करता, जावं सिलेक्शन आसता तेंचे, त्या टायमाचेर तुमी हिंदू, मुस्लीम आनी कॅथलीक म्हणून घेता काय एक ऑफिसर जो हांगासर लोकांक प्रोटेक्ट करतलो म्हणून घेता? जेन्ना हेका मारलो त्या टायमाचेर ASN आपली ड्युटी थंयसर बजयली, ड्युटी केली की एका मनशाक अननेसेसरी पिवन येवन तो HC पट्टी मारता आणि तेच्या मदीं रावलो तरी सुद्दां तो ASIचेर अटॅक करता. ASIक मारला, स्लॅप केला, चेस्टाचेर मारला म्हणून ASI आपल्या हितून MLC रिपोर्ट लावन तो स्टेशन डायरी रिपोर्ट लावन GMCन गेलो खंय. त्याच जाग्याचेर जेन्ना हेचेर मारले, हेच्या कानाचेर मारले, हेचे आतां सुजलेले आसा हांगासर, त्या टायमाचेर ताणें जो स्टेशन इन्चार्ज आसलो PSI विराज धावस्कर, तेका जेन्ना हेणेन रिक्वेस्ट केली की आपली कंप्लेंट साहेब घे आनी आपल्याकूय मेडिकलाक धाड म्हणून, त्या टायमाचेर PSIन हांगासर 2 भाशा केली की आपल्या कसो कॉन्स्टेबलाक प्रोटेक्ट करचो आनी हेचे जे ह्युमन रायट्स वायोलेशन आहा पळय ते कशें केले पळय हे हेचे वरसून कळटा. तेची आयज बायल आसा, ल्हान भुरगीं आसा. आयज जर तेका पुलीस स्टेशनाचेर जर त्या टायमाचेर कितें जर घडलेलें जाल्यार ह्या भुरग्यांची आनी बायलेची तेजी जबाबदारी कितें PI घेतलो आसलो? PIन त्या टायमार ड्युटी आसली, मेमो मारून डेट HC तो आहा ऑफ ड्युटी आसलेलो, तेका फट्टेक आल्कोहोल टेस्टाक कित्याक व्हरोंक ना? सो हांगासर पुलीस जेन्ना 2 भाशांनी वागता तेन्ना विचारूंक सोदता PI, तुमकां कायदो सेपरेट आनी जे भायर लोकल आसा तांकां सेपरेट आसता कायदो? हांगासर ह्युमन रायट्स वायोलेट जाल्ले आसा. ज्या टायमाचेर तुमचो ऑफ ड्युटी ऑफिसर जो कोण आसा पळय तो HC पट्टे, तो जेन्ना ऑफ ड्युटी तुमच्या पुलीस स्टेशनान भितून जर येवन जर अशें जर करूं शकता जाल्यार ऑब्वियसली तो पब्लीक प्लेसीचेर आपूण HC हेड कॉन्स्टेबल म्हणून कितेंय करूं शकता. अशें आमकां कळोंक जाय. जर तुमचे कडेन अशें कितें जजमेंट बीन जर आसा जाल्यार पुलिसांक असो जर पावर दिल्लो आसा की कितेंय करूं शकता जाल्यार आमकां मातशें पब्लिकेक प्लीज दाखोवचें. जेन्ना HCन हेचेर जेन्ना वार केलो, ASIचेर वार केलो, त्या टायमाचेर तेका कित्याक अरेस्ट करूंक ना? त्या टायमाचेर तो एक सादो मनीस म्हणून आसलो. त्या टायमाचेर तो ड्युटी ऑफिसर नासलो, ना ताजे कडेन कसली ऑर्डर कॉपी ना. जर आसा जाल्यार ताणें दाखोवची. बरें, प्रिव्हेन्शन एक्टाच्या अंडर त्याच्या मनशाक जर हाडला जाल्यार त्याच्या जे लेबराक जेन्ना पळय अरेस्ट केलो तेका कोर्टान व्हरून प्रोड्यूस कित्याक करूंक ना? होय बीन प्रश्न आसा. तेका कित्याक सोडलो? जर तेंच्यांनी कितें क्रायम केल्लो, जर कितें जर केल्लें जाल्यार खरेंच तुमच्या एक्टा प्रमाणे तुमी करूं शकता, पावर आसा तुमकां. पण
जेन्ना तुम्ही अननेसेसरी हफ्त्याक लागून जेन्ना तुम्ही वयतात आणि त्या मनशांक जर तुम्ही अरेस्ट करता जाल्यार हांगासर खंय तरी तुम्ही स्वता कायदो मोडटा जाल्यार हेचेर सुद्दां एक्शन जावपाक जाय. सो PI जेन्ना FIR रजिस्टर करूंक जाय आसली HCच्या अगेन्स्ट ह्याच्या नावाची ती जेन्ना केली ना सो हांगासर PI खंय तरी आपल्या हेड कॉन्स्टेबलाक प्रिव्हेंट करता. सो हांगासर हार्बरिंग एक्ट लागू जाता PIचेर सुद्दां अंडर सेक्शन 212. सो PI सुद्दां तितलोच हांगासर एक्यूज जाता. कित्याक सांग PI आपले हाका प्रोटेक्ट करप नासता ताणें ताका मेमो धाडून जर खरोच तो पिल्लो आसा जाल्यार तो रिपोर्ट घेवन तेसो सबमीट करूंक जाय. सो हांगासर हांव रिक्वेस्ट करता जो DGP आसा थरोर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी मागता की FIR जावपाक जाय हांगासर. जर एक ASIन जर तिचेर FIR केल्या ती जर जावं शकता जाल्यार एका जेका विक्टीम आसा जेचेर अटॅक जाल्लो आसा तर तेचेर कित्याक FIR जायना त्या गोष्टीचेर कित्याक FIR अजून ताका दवरल्या सांबाळून. पुलीस आपल्या मनशांक सांबाळटा आनी पब्लिकेक जे सादे लोक आसा जे आमचे सिटीजन आहात तांकां हांगा खंय तरी त्रास करता अशें जाता आनी अशें दिसता की खंय तरी हे पुलीस वर्देंतले गुंडा काय कितें वा प्रश्न विचारूंक सोदता. जर आमचे गोवा स्टेट चीफ सेक्रेटरी आहा जाल्यार हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेर थरोर एक्शन जावपाक जाय आनी हांगा सस्पेन्शन न्हू हांगा डिस्क्वॉलिफिकेशन जावपाक जाय HC पट्टे आनी जो ASI जेणेन हांकां प्रोटेक्ट केल्ले आसा त्या टायमाचेर आपूण मदीं पडोन त्या मनशाक परत ड्युटीचेर घेवपाक जाय हें हांव रिक्वेस्ट करता. सो मागता की जे सेक्शन्स आसा त्या सेक्शना अंडर ताका FIR रजिस्टर करून अरेस्ट करपाक जाय. हांगासर सस्पेंड बीन आमकां जाय अरेस्ट. जेन्ना एक सादो मनीस जेन्ना आपूण ऑफ ड्युटी आसतना येवन जर भितून हे करता 100% हांगासर ताका अरेस्ट करून कोर्टाच्या समोर प्रोड्यूस करपाक जाय. बाकीच्या इतर लोकांक करता तशें जे एक्यूज म्हणटा जावं कोण अटॅकर आसता पळय तांकां. सो त्या प्रमाणे हांगासर आमी डिमांड करता की अंडर सेक्शन 324, 346, 352, 504, 510 अंडर इंडियन पिनल कोड आसा पळय त्या एक्टा प्रमाणे ताका अरेस्ट करचो म्हणून. थँक्यू. ताजो मॅडिकल रिपोर्ट सुद्दां आसा पळय ऑलरेडी MLC रिपोर्ट लागलेलो आसा पण अजून आमकां FIR दिली ना. सो एक्चुअल एज पर सुप्रीम कोर्ट लॉ FIR फर्स्ट देन इन्व्हेस्टिगेशन आनी ती बीन विथीन 24 hours जावंक जाय आसली FIR पण अजून ताका जाली ना. सो आमी डिमांड करता की FIR इमिजिएट जावपाक जाय आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय. चड्डी घालून गव्हर्मेंटाचे ड्युटी ना काय ना चड्डी घालून सोरो पिवन मारता. समज तो मेलो जाल्यार त्याच्या बायल भुरग्यांक कोण पळयतालो? एक जनताची सेवा करता काय अशी गुंडागिरी करता? गुंडागिरी कितें गुंडागिरी हप्तो मागता. आज हे पुलीस हप्तो मागता. लोकांची सेवा करिना हे लोकांक नाडटा हिंगा गरीबांक प्रॉब्लेम घालता. गरीब ते काम करता पळय तांकां प्रॉब्लेम घालता आनी तांकां मारता धमकी करता आनी पयशे मागता. हे कितें गरीबाच्या वयर जिंदगी डिपार्टमेंट एका पैसे दिता हे डिपार्टमेंटाचे पैसे घेयना. डिपार्टमेंटाचे पैसे घेयना हांकां. आनी एक विचारूंक सोदता हे जे PC जावं ASI जावं PSI 3 वर्साच्या वयर त्याच पोलीस स्टेशनांत 12 वर्सां कितें काम करता? हेंच्यो ट्रान्सफरी कित्याक घेना? हांकां हप्ते कलेक्ट करपाक लागूनच हांगासर दवरलेले आसा काय कितें हो प्रश्न हांगा निर्माण जाता. तो ओल्ड गोवा 7 फाटी जालो आता डिसमिस जाता तो. गोंयभर जे आसा ते सगळे हांगासर ट्रान्सफर करपाक जशे PIच्यो ट्रान्सफरी जाता तशे तेंच्यो कित्याक जाय ते जावपाक जाय हो डिमांड करता आमी. 7 फाटी जाले ओल्ड गोवा तो डिसमिस जालोलो परते ओल्ड गोवा येता तो. ओल्ड गोवान आनी कितें आसा? 70-80 लाखाचो तेजो बंगलो आसा. खुंचे येले खुंच्यान पयशे येले? खुंच्यान पयशे येले? गरीबाचे पयशे गरीबाची धमकी मारून गरीबांक नाडून गुंडागिरी करता. आख्या डिपार्टमेंटाक गुंडागिरी करून सोरो पिवन चड्डी घालून आनी सिनियर ऑफिसर मारता. तो समज मेलो जाल्यार त्याने भाजी भुरग्यांक कोण पळयताले? हांकां गव्हर्मेंट दिता पयशे तरी गरीबाचे हांकां पावना. हेंचे सगळे गोंडाचे आनी हेंचे सटिंगाचा हे असले काम करता हे लोकांक नाडपाक. नाडून बंगले आनी हेंचो रुबाव चलता थिंगा डिपार्टमेंटाक. असे लाईफ करता असे चलता हे जनताची सेवा असे करता हे. जनताची सेवा करिना हे लोकांक नाडटा हे नाडून लाईफ करता. नॉर्थ गोवा पोरवरीम DIGक दिला हेडक्वार्टर तंजीम
ताचे उपरांत ह्युमन रायट कमिशनान घातला आनी स्टेट पोलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी पेंजीम हांगासरूय दिल्ले आसा. सो आमी ही केस जी आसा ती वयर पर्यंत वयल्या लेवली पर्यंत खेळटली. वेळ जर पडलो जर हांगासर आमकां हांगा न्याय गावना जाल्यार आमी हायकोर्टा पर्यंत वयतली. वेळ जर पडले थंयसरूय जर कितें जर आमकां न्याय गावना जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचपाची तयारी दवरलेली आसा. सो हांगासर ह्युमन रायट्स वायोलेट करपाक खंयच्याच एका ऑफिसराक ऑथॉरिटी ना आनी जर आसा जाल्यार ताणें दाखोवचें आमकां.